आमचो म्हणजे पहिलो मुद्दो म्हणजे सांगपाचो म्हणजे तुमकां की आमी आसा पळय MGP म्हापसा ब्लॉक कमिटी हेंच्यांनी एक निर्णय घेतलेलो आसा की लोकमत आसलो कॅन्डिडेट जेका म्हापशा बद्दल कांय तरी गोश्टी करपाच्यो किंवा विकास करपाचो किंवा म्हापशा बद्दल लोकांक ताका सहानुभूती आसलेलो असो कॅन्डिडेटाक आमी सपोर्ट करपाचो अशें आमी हाका ठरयलो आनी तो कॅन्डिडेट म्हणजे सुधीर कानोळकर. तुम्ही सुधीराकूच कित्याक सपोर्ट करतात, दुसऱ्या कॅन्डिडेटाक तुम्ही कित्याक करिना? त्या खातीर आमच्या कमिटीन बसून आमी खूब विचार केलो हेचेर की सुधीराक कित्याक सपोर्ट करचो. मेन इम्पॉर्टंट म्हणटा ते सुधीरा कडेन एक्सपिरियन्स आहा. आज तो 20 वर्सां म्युन्सिपालिटीच्या पॉलिटिक्सान आहा आनी तेका ह्या प्रत्येक जे कितें म्हापशान गोश्टी घडटा तेचो एक्सपिरियन्स आहा आनी म्हाका तरी दिसता त्या एक्सपिरियन्साचेरूच तो म्हापशाचें डेव्हलपमेंट 100% करूं शकतलो अशी म्हाका तरी अत्यंत खात्री आहा आनी म्हाका दिसता तो करतलो फुडल्या 3 वर्सां. आनी आमी त्या खातीर तेका पयलो हे मुद्दो म्हणटा तो हो की त्या खातीर आमी सपोर्ट केला. कित्याक आमकां इनएक्सपिरियन्स आसलेले मनीस म्हापशान येयल्ले नाका. कित्याक कोण इनएक्सपिरियन्स आहा तेच्या हातीन सत्ता दी मागीर ते खंयच्या खंय कितेंय पावूंक शकता. ती कितें जाय तेचो नेम नासता. दुसरो हे आनी एक मुद्दो सुधीरा बद्दल आहा ती एक्सेसिबिलिटी. तुमकां खबर आसतली खंयचें लग्न आसूं खंयचें मरण आसूं कोण बारसो आसूं आनी कितें आसूं म्हापशान थंय सुधीर हो पयलीं पावता. तुवें पळयलां आसतलें आतां मेरेन सुधीर प्रत्येक गोश्टीक थंय हजर आसता. आनी म्हापशान आमकां असो मनीस जाय की जो लोकांक तेच्या कडेन येवचें लागचें ना तर तो लोकां मेरेन आदी पावतलो असोच मनीस आमकां म्हापशान जाय. तूं कित्याक बॅकआउट जालो की तूं कॅपेबल नाशिल्लो? नॉमिनेशन आमी तेजेर कमिटीन आमची मिटींग घेतली आनी नॉमिनेशन फायल करचें का ना करचें हेचेर आमी खूब विचार केलो. म्हटल्यार मेन हांवें तुमकां पॉयंट सांगल्या पळय हे सगळे त्या खातीर आमी नॉमिनेशन फायल करूंक ना. कित्याक हांव जर रावलो आनी सुधीरूय रावलो आमचीच मतां फुटपाची आनी तिसऱ्याक चान्स पडपाचो. यू गेट एक्सपिरियन्स. आय एम नॉट अगेन्स्ट फॅमिली राज. I am against experience. If you are not experienced, don't come in the picture. You get from first experience, at least for 10-15 years. You work for the people for 10-15 years. Then you come in the politics. We don't mind. But your party welcomes family Raj. Definitely. Family Raj means we want a good people with experience to come. आमकां family Raj जाल्लें नाका. Family Raj तुम्ही म्हणटले राहुल गांधी हे family Raj करतात ते कशें कितें काय म्हणून फॅमिली राज हेका सुद्दां दुसरें हें आसा. तूं फॅमिली राज करपाक सोदता तूं निवडून येवंक शकता जरूर यो तूं कोणाचो आमदाराचो नाल्यार मिनिस्टराचो रावलो म्हणून तेन्ना रावचें न्हू इलेक्शनाक अशें ना. म्हटल्यार तूं आदी एक्सपिरियन्स घे. तूं आदी 10-15 वर्सां काड राजकारणान. तूं आदी कॉन्सिलर जा. तूं आदी कामां करून दाखय लोकांक. हांवें तर आयकलां एक तो ज्या वार्डान निवडून आयला पळय हांवें आयकलां की त्या वार्डान तो पांय सुद्दां दवरूंक ना तेणें त्या लास्ट 2 वर्सांक. 3-3.5 वर्सां जालीं. लास्ट 3-3.5 वर्सां तेणें आपल्या वार्डान पांय सुद्दां दवरूंक ना. आनी तूं म्हापशाचें आनी कितें करूं शकता म्हाका सांग. म्हळ्यार खातीर फॅमिली राज जालें म्हणून आमकां हरकत ना. म्हणल्यार तेच्या आदी तूं लोकांक दाखय म्हापशाच्या की आपूण खरोखर काम करपाक तुमच्या खातीर आयला म्हणून. नवीन वर्षाच्या सगळ्यांक शुभेच्छा. आयज गुडी पाडवा त्या निमतान जे आमचे आयज MG पार्टीन म्हापशान जो प्रेस घेतला आनी फुल्ली म्हाका सपोर्ट केला. जे स्वाभिमानी म्हापशेकार आहा तांकांय म्हापशा कितें तरी चेंज जाय आनी तेंची एक ह्या म्हापशा ही उदरगत जावची म्हणून म्हापशाचें डेव्हलपमेंट जावचें. जे आयज MGन म्हाका सपोर्ट दिला बद्दल तेंचे हांव मना पासून मनपूर्वक आभारी आहा. आनी जी तेंची इच्छा आहा जे म्हापशाचें डेव्हलपमेंट जावचें जो तेंचो एक विश्वास म्हाजेर आहा तो विश्वास हांव सदांच घेवन फुडें वयतलो. तेंचो विश्वासघात करचो ना. प्रामाणीकपणान म्हापशाची उदरगतीक लागून वावरतलो आनी ती तेंची इच्छा आहा जावं तेंचे कितें डेव्हलपमेंटाक लागून तेंकाय भितर इनकॉर्पोरेट करून जे म्हापशाचें डेव्हलपमेंट फुडें व्हरतलो. पूण तेंच्यांनी म्हटलां की तुमकां फाटल्या आमदारान ब्लॉक करून कामां डेव्हलपमेंट कामां करपाक दिलें ना. हें कितलें खरें आहा? ना बरोबर आहा हें. कितें आहा पळय लास्ट आमी जवळ आतां 5 टर्म जाले पण 6 इलेक्शन हांव जिखलेलो आसा.
पूण ह्या हितून जी डेव्हलपमेंटाची कामां हांव सदांच फुडें व्हरतालो. तुमी आयकलां आसतलें केन्ना तरी म्हाज्या पेपरार येताले हो शेतां हडप करूंक सोदता आनी कितें स्कीम करूंक सोदता, पूण ती स्किमीन लोकांक हांव कन्विन्स करतालो बाबा अशें अशें आहा. इवन आमकां पळय म्हापसा सिटी कंजेस्टेड जाता, ताका लागून एक रोड आमचो संध्याबार टू हायवे हो जावचो, म्हणजे जेणे करून ते आतां बस स्टँडूय जातले आनी तो रोड जालो जाल्यार जे हेवी ट्रॅफीक म्हापशा सिटीन येता ती भायल्या भायर डायवर्ट जातल्यो आनी जे कंजेस्टेड एरिया जाता ती हेचेर सुटावो मेळटलो. पूण अशा तरेचे प्रोजेक्टाक हांव सदांच फुडें आसतालो. पूण ते आमी फुडें धुकल्ले जाल्यार ते मिनिस्टर आसून जावं आमचे MLA तेंच्यांनी ते फुडें व्हरून धडाडीन काम करपाक जाय. आमचे आतां आमी पळयता कुशीचे कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे मायकल लोबो बी फटाफट कामाक रिजल्ट दिता. अशा तरेन काम जावपाक जाय.